काणकोण तालुक्यातल्या माटवेमळ आगोंद गावातलो हो वेळीप घराबो। हो घराबो सुरंगाच्यो फात्यो विकून आपले पोट भरता। अर्जुन वेळीप आपले 2 ल्हान चलयांक तशेंच बायलेक घेवन रातच्या 1 वराचेर सुमार 15 किलोमीटर पयस खोला दर्या कडेन वचून सुरंगाची फुलां हाडटा। सुरंगाची फुलां काडपाक 2 वरां लागता। घरा हाडले उपरांत ताका नितळ करून ताच्यो फात्यो करता। ह्यो फात्यो करपाक 1 वर लागता। तयार केल्ल्यो फात्यो बाजारात व्हरून विकता, अशें अर्जुन वेळीप हाची धूव अंजली वेळीप सांगता। आयकात। आम्ही सुरंगा लागून बेगीन राती उठले। एका उठ्ठगीर पापा 2 भयण गेल्यो आनी पापा गेली सुरंग हाडून स्कुटेरीचेर गेली। 10 वरां लागता 15 खराबच्या पावतकीर आमी सुरंगे झाडाचे वयर चडली आनी जे कशे फुल्ले आसता ते फुल्ले कडे अशे आसा ते काडले। मागीर घर पावता फुलता ते मागीर आमी सुरंग काडप लागली। पावतकीर सुरंग काडप 1-2 वरां लागता। मागीर सगळें एकठाण करून आमी घर येयली। घर येतकीर भयण मेळून पापा मम्मी मेळून गुंतली तेन्ना एक कळी निवळ करून मागीर एक फाती करता 1 वर अशें लागता। म्हणजे करता सगळें गुत्त म्हणल्यार 10 वा 5:30 म्हाका गुत्ता आमी दिसान। आणि एकूण 10 फाती तुमगे जाल्यो? 10 फाती जावन आमगे। तुम्ही जवळ 12वी सुमार शिकल्या प्रत्येक भुरग्याक। पापा 9 शिकयला तरीक एक पोटा खातीर हें करपा पडटा। आनी सुरंगाच्या हेजो वास सबंद वाडेभर येता। आमकां सुरंग काडपा लागून एका उठयला पापान आनीक आमी मागीर स्कुटेरीचेर गेली। वचपाक आमकां 1-2 वर लागता। आनीक थंय पावले म्हणटकीर खोला बिचार आमी मागीर थंय वचून एक फातराचे जे 2 सायडीन तेंची फातरा सायडीन 2 सुरंगेचे झाड आसा। आनी मागीर ते कळे काडटा म्हणटकीर आमकां 1-2 वर लागला काडपाक। आनी मागीर परतून येवपाक आमकां 1 अर्द वर लागला। परतून 1 अर्द वर 1 वर लागला येवपाक। आनी घर पावतकीर आमी कळे पयलीं निवळ केला आनी सुरंगाचे एक फाती करपाक 1 वर लागता आमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।